दुआवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोल जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या गोपान पुस्कोल सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो, तर वाट कशी जाण जातल्यो? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. देवाचें उतर हें.